पळय आदरणीय स्वामीजी जे एक गोंयान हजारोनी भक्तगण आसा आणि एक सगळे धर्माचे लोक तांकां मानता आणि तेजे ह्या स्टेटमेंटाक खूब महत्व आसा। जे काल कलंगूट बद्दल त्यांनी स्टेटमेंट केला की ते चुकून थंय पावलो आणि ताणें जे पळयलें ते ताणें काल कथन केल्लें आसा। म्हाजी रिक्वेस्ट आसा स्वामीजीक की त्यांनी पणजेन 10 नंतर एक राउंड मारचो आणि जे कॅसिनोचे जो तो बेल्ट आसा ओल्ड सेक्रेटरीचो बेल्ट आसा थंय पळोवचें कितें चल्लां तें। आज कलंगूट भशेनूच हळूहळू करून तेच्या पेक्षा पास्ट पणजेन जावंक शकता। सगळे तरेचे धंदे पणजेन कॅसिनोच्या नांवान चल्लेले आसा आणि ते स्वामीजीन पळोवचे आणि स्वामीजी खरेंच हांव कितें म्हणटा तें पडटा जाल्यार खरेंच एक तें तेंच्यांनी एक्सपिरियन्स सांगचें, कित्याक जेणे करून तेंच्या शब्दाक जो मान आसा तेजेर कितें इफेक्ट जावन जे पणजेकार आज जे भोगता पणजेकार सोंसता हे कॅसिनोच्या नांवान जी आमची गोंयची आयडेंटिटी आशिल्ली, जी गोंयची एक संस्कृती आशिल्ली ती आज नश्ट पावपाक पावल्या आणि हे जर अशेंच जर चलत आनीक 10 वर्सान आमचें गोंय हे गोंय म्हणून जे नांव आसा गोंयची जी आयडेंटिटी जी आसा ती सगळी नश्ट जातली आणि हे राखपा खातीर आज खरेंच स्वामीजीन हितून फुडाकार घेवचो आणि पणजेन खरेंच एक मातसो टायम काडून पणजेनू एक फेरफटको मारचो आणि जे चल्लां कॅसिनोच्या नांवान जे चल्लां ते पळोवचें आणि तेजेर खरेंच एक कथन करचें, लोकांक तेंचे सांगचें आणि तेंच्या शब्दाक मान दिवन खंय तरी गव्हर्नमेंट एक एक्शन मोडाचेर येता जाल्यार पळोवया। कित्याक आज पणजेकारांक खरेंच रातचे 10 उपरांत पणजेन भोंवपाक मुश्कील जाल्लें आसा। लोक जे ट्युरिस्ट येता ते आमच्या चलयांक आमच्या बायलांक वायट नदरेन पळयता, तांकां दिसता की गोंयान हे सगळेच अशे इल्लीगल धंदे अशेच सहज जाता म्हणून आणि हे खंय तरी हे स्टॉप जावंक जाय आणि हे स्टॉप जावपाक हांव मागता स्वामीजीन हेचो फुडाकार घेवचो म्हणून।